बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आणि ती सगळीं नासोन उडोवन म्हणटली, सर्वेस्परा तुज्या गोपांत आमचे बिडार. कीर्तन 87 7वी बोल, साम 87 वर्स 7. समिया जेजू थंय आमचे बिडार करून घेवया. समिया जेजू बोपोय सक्रामेंतांत स्वागत करया. आराधनेचें गीत आमी गावया. आराधने ತಂದೆಯೇ ಯೇಸುವೆ पवित्र आत्मने हे कन्नड गीत आमी गावया. कंतार नंबर K14 K14 पान नंबर 154 पेज नंबर 154. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. केदावरत्या भाग आमचा देवा बापाचे आराधन करचे, समया जेजूचे आराधन करचे, पवित्र आत्म्याचे आराधन कर. त्रिएक देवा ते एक सांगचे. वै सर्वेस्परा तुझे थंय म्हजे बिडार, तुझे थंय तुझ्या गोपांत, तुझ्या मोगांत, तुझ्या वेंगेंत, तुझ्या पायांत तळा, तुझ्या हजारपणांत आमची येता. मोगाच्यानो देवाच्या हजारपणांत आमी प्रवेश जावया. जैसर देव कितें जावन आसा, देव कसो जियेता, त्या महिमेंत उजवाडान ताका आमी अर्घ आनी हुकळाप दिवन ताचें आराधन करया. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ,
ದೇವನೇ दोन्ही हात वर कर आम्ही गाऊया ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ हालेलुया म्हणून आम्ही गाऊया ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 अर्घांत का प्राप्त का जय जय स्तुति का आराधन का उद्वेद का महिमा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचा सर्वेश्वर देव अलौकिक संसारांत तो येता God lives in a supernatural world but he does great miracles in this natural world. So मी जेजू ह्या संसारात असताना त्याने केले एक अलौकिक सुपर नॅचरल मिरॅकल वंडर ते अद्भुत मोगाचे आम्ही वाचता सा मार्काच्या वांजरांत 8व्या वसरांत 22व्या वळीर तावन थंयसर 25व्या वळी पर्यंत देखून तुमच्या लागी पयत पुस्तक असल्यार तुम्ही उक्त करा थंयसर तुम्ही वाचा Gospel of Saint Mark chapter 8 verses 22 to 25 म्हणजे उपरांत तुम्ही सांगा बेथसाइदांत कुरड्याक दिश्ट दिता आणि अशें ते बेथसाइदाक येवन पावले थंय थोड्या जाणांनी एका कुरड्याक जेजू सरशी हाडलो आणि ताणें ताका आपली जय म्हणून ते परहाती लागले जेजू त्या कुरड्याचो हात धरन ताका हळ्ळे भायर आपोवन व्हेलो थंय ताच्या दोळ्यांक थिंपी लावन ताणें तांचेर आपले हात दवरले आनी कांयपणी तुका दिसता की म्हणून ताचे लागीं विचारलें आनी ताणें ताची दिश्ट पाटी येवंक सुरू जाली तितलीच ताणें जाप दिवन म्हळें मनीस म्हाका दिसतात पूण रूख सरलेल्या बरी म्हाका दिसतात मनीस म्हाका दिसतात पूण रूख सरलेल्या बरी दिसतात तवळ जेजून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदुआं ताका सारकें दिसोंक लागलें तो बरो जालो आनी आतां सर वस्तू ताका स्पश्ट दिसोंक लागल्यो आनी ताका आतां सर वस्तू स्पश्ट दिसोंक लागल्यो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्घां समया होगळाप समया जय जय समया तूं म्हज्या जिवितांत म्हाका आपडता आसतना स्पर्श करता आसतना म्हाका वेन मारता आसतना सर वस्तू म्हाका स्पश्ट दिसोंक लागतात म्हज्या मतीचो सर काळोख तूं पयस करताय तुज्या उजवाडान भरताय म्हाका मैबे बरीत करताय अयोग्य जाल्ल्या म्हाका पातकी जाल्ल्या म्हाका अशुद्ध जाल्ल्या म्हाका पवित्रपणान भरताय भाग्यवंत करताय महिमेन भरताय तुका जावं अर्घ आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक हालेलुया होजान्ना हालेलुया मोगाच्या देवाचो मोग नियाळ करून ताका अर्घ आनी होगळाप दिवन आमी गावया गीत याचे 32
याचे 32 पेज नंबर 89 हे गीत गायचं असताना स्वामी जेजू ह्या अजापा मुखांत ह्या विज्ञता मुखांत आणखी चड आनी चड म्हज्या तुज्या काळजांत तो उलयतलो. मोकत सदा काळ जेजू मुजो जिबी दिता सदस म्हाका जेजू मुजो पक्का मुजी सदा काळ जेजू मुजो जिबी दिता सदस म्हाका जेजू मुजो पक्का मुजी बक्षिता तो जेजू मुजो मोगन म्हाका वेंगून धरता जेजू मुजो पक्का मुजी बक्षिता तो जेजू मुजो मोगन म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो. गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 हालेलुया. हरिगाराक खून केल्लो जेजू म्हजो लाजाराक जीवन केल्लो जेजू म्हजो विधवेच्या आपलो जीव केल्लो जेजू म्हजो म्हाका तुका जिवी दिता जेजू म्हजो. हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 हालेलुया. दोन्ही हात वयर करून ताळया पेटया देवा गर्गान होकळाप दिया वरती अजापा वेचमेता केल्लो देव तुज्या जिवितांनी अजापान वेचमेता करतलो. पातये हॅव फेथ ट्रस्ट इन गॉड टेक अवे ऑल द फियर्स थ्रो आउट ऑल योर फियर्स ऑल योर एंजाइटीज ऑल योर टेंशन्स बिलीव गॉड कैन डू अ ग्रेट मिरेकल इन योर लाइफ. Everything will be all right. Everything will be full of blessings. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Adore you, Lord. Glorify you, Lord. कोडकाराक नितळ केल्लो जेजू म्हजो मोन्याक सैत उलोवंक केल्लो जेजू म्हजो सत वाट जिवी जाल्लो जेजू म्हजो बरो गवळी शेळयांक आपल्या जेजू म्हजो. गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 हालेलुया. तू पातयेची जाल्यार देवाची महिमा तू पळयतले. तू सत मानल्यार तुज्या जिवितांत वर्ती अजापांनी अद्भुतां घडटली. विश्वास दवर हो पळय सक्रामेंतांत आसल्या जेजूचेर पातयेणी दवर विश्वास दवर. जे कितें तूं मागोन आसाय ह्याच घडये देव तुका दिवन आसा. दर्याक वादा फंड केल्लो जेजू म्हजो उदकाचेर चललो तो जेजू म्हजो खुशार आपणाक भेटून दिल्लो जेजू म्हजो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेजू म्हजो. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. Use the gift of tongues. Use the gift of tongues and praise God. Adore Him, glorify Him, worship Him. वासांच्या देण्याने जिबेच्या देण्याने देवा गर्गान देवाच्या हजार पण अनुभव कर. हालेलुया 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 हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आता आम्ही वाचलेल्या त्या एका वरत्या अजापांत सोमी जेजू बेतसायदाक येता. बेतसायदा म्हणटा आसतना आमकां तक्षण उडाच येता. हाच्या की पयलीं सोमी जेजू थंयसर बेतसायदाक येता आसतना तेंच्या लोकां थंय भावार्थ नातलो देखून थंयसर चडीत अजापां विजमितां जेजू करूंक जाली ना. त्या वेळार जेजून सांगिल्लें जावन आसा, हाय तुका बेतसायदा. हांगासर केल्ली तसली अजापां विजमितां दुसऱ्या लगीन केल्ली जाल्यार थंयसर लोक पातक रडोवन जिणी बदलीत आसलो म्हणे. वय बेतसायदाचो लोक भावार्थ नातलो, पातयेन नातलो, विस्वास नातलो. देखून जेजू थंयसान पयस गेलो तरी परतून जेजू थंयसर येता. पळय मोगाचें न्हू, आमी देवाचें पात्य ना जाल्यार विस्वास दवरिना जाल्यार आमी देवातान पयस सरल्यार आमचो देव विस्वासी परतून आमच्या जिवितांत येता. आनी थंयसर येता आसतना लोक एका कुरड्याक जेजू लागीं हाडून येता. आनी जेजू एक अलौकीक अजाप करता. अलौकीक सुपर नॅचरल वंडर, मिरेकल, ए ग्रेट वर्क जीसस डज. सोमी जेजू देव जावन आसा. तो अलौकिक संवसारांत येता. गॉड लिव्स इन सुपर नॅचरल वर्ल्ड, बट गॉड डज ग्रेट मिरेकल्स इन दीस नॅचरल वर्ल्ड, ऑर्डिनरी वर्ल्ड. या लौकिक संवसारांत देव वर्ती अजापां विजमितां करता. ती देवान वावरची ती रीत. देव सरकार अलौकिक सुपर नॅचरल संवसारांत जी येता तरी आमच्या ह्या संवसारांत वर्ती अजापां विजमितां करता. उदक आसलें तो दाका रोस जावन तो बदलिता. अजाप उदकाचेर म्हाका तुका चलोंक जायना. सोमी जेजू उदकाचेर चलता. ह्या हप्त्याच्या कोंगडी रेतेरीक जायतो लोक आयला. तांच्या बद्दल एकलो आपल्या पत्नीक घेवन आयला. कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिवितांत देवान एक भोव एक वर्तें सुपर नॅचरल अलौकीक अजाप केलें तो म्हणटा. ताका हिपेटायटस बी आसलें. तुमी जाणात तशें HIV एड्स पिडा आसा तशें हिपेटायटस बी ह्या लिव्हराची पिडा एक पटीन ती आयल्यार डाक्टर म्हणटात गूण जायना म्हणून. सायंटिस्ट विज्ञानी म्हणटात ती गूण जायना म्हणून. हो हांगासर रितीर करूंक आयिल्लो. देवा कडेन मागोंक लागलो, रडोन आसलो. कशी ती पिडा आयली म्हण कळीत ना. डाक्टरान म्हळें ती गूण जायना म्हणून. हांगासर रितीर कर मागणें कर. देवा लागीं रडोन मागता आसतना देवान ताका गूण केल्लो अनुभव जालो. देवान ताका आपडलो अनुभव जालो. आनी तो आतां म्हणटा कितले परीक्षा केल्यार परतून परतून कितले टेस्ट केल्यार डाक्टर म्हणटा खंय गेली ही पिडा. पयलीं आसली सगळे रेकॉर्ड्स आसात. आतां रेकॉर्ड्स दाखयतात ही पिडा ना. एक वर्तें अजाप सुपर नॅचरल वंडर म्हणून डाक्टर सांगतात की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हाच्या की पयलीं गेल्या त्या वर्सा जायची एकलो जोसेफ डिसोजा म्हणलो भाऊ. ताणें हांगासर येवन साक्ष दिली. ताका हेपेटायटस बी आसली. स्वाभावीक रितीन ती पिडा गूण जावंक आसात. पूण देवान हांगासर वर्तें अजाप करून अस्वाभावीक रितीन ती पिडा गूण केली. तोय ताचेर सगळे रिपोर्ट्स हाडून दाखयता. कितलेशे वर्सां 5 वर्सां ती पिडा आसली. कितलेशे फावटी ताणें परीक्षा केल्या. आसा म्हणलें डाक्टरान म्हणलें तसली पिडा आसल्यार गूण जायना. तुवें तुज्या बायले भुरग्यांक तावन पयस रावाजे, तुज्या इतल्याक रावाजे. हय कोणाच्या चड लागीं वचोन नजो. कित्याक ती पिडा दुसऱ्यांक तुज्या बायलेक भुरग्यांक वचोंक साध्य आसा म्हण सांगली. तो भियान बायले भुरग्यांक सांगनासतना सयत भियेल्लो. पूण हांगासर येवन दुकांकडो देवा लागीं मागतलो. आनी तो म्हणटा अजाप आनी वेदमितांनी ही पिडा जोसेफ डिसोजाची हेपेटायटस बी पिडास देवान गूण केली. म्हाका भावार्थांत सुपर नॅचरल अजापां, अस्वाभावीक अजापां, अलौकीक अजापां घडटात. त्या कुरड्याक थोड्यांनी जेजू लागीं हाडलें. पळय तो कुरडो दोळे दिसना. पूण दोळे दिसना जाल्यार कितें जाता. जो कोण दोळे दिसना जाल्यार ते बरें करून वावरतात. कित्याक तांचे दोळे दिसना जाल्यार इफ दे कॅनॉट सी दे आर अदर सेन्सेस लायक द इयर्स, नोज, द टच अँड अदर सेन्सेस वर्क व्हेरी वेल. देखून तांकां मागीर दिश्ट जायचें म्हण बघना. तांकां आयकोनूच आवाजांतच आनी ते डेस्टिनेशन वता तांची सगळीं कामां करतात. देखून ताका बगलें आसतलें ताका दिश्ट मेळची गरज ना म्हणून. पूण थोड्यांनी ताका बळ करून वत्तड घालून somebody forced him to come to the Lord. Sometimes we are forced by our parents or brothers, sisters. या आमच्या भुरगीं या शेजारची कोणी आमकां फोर्स करतात वच हे तरी वच. ह्या दिसांनी दैवी कलोरितील मंदिरांत 20वा वार्षिकोत्सव आसा. शनिवारा दिसा 26 वरांचें मागणें आराम जालें. आनी ह्या हप्त्यांत त्या देवाच्या उतरांचो शिवर हांगासर आसतलो.
आनी हांगासर देवाच्या उतरांच्या सक्तेचेर पदवेचेर बोळाचेर तांच्या अजापांचेर विजबितांचेर सुडका सोडवणेचेर सासणीक जिविताचेर तांदूळ आमकां मेळची ती जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाची सगत ह्या सर्वांचेर आमी चड आनी चड नियाळ करतले पूण सबार जाणांक घेवंक मन आसना कित्याक तांकां एक तराचें कुर्डेपण आसता कुडीचें न्ही आत्म्याचें कुर्डेपण काळजाचें कुर्डेपण ते तांच्याच एका तराच्या खंतींत बेजारांत काळजा दडदड्यांत निरासपणांत देदेसपरपणांत खंतींत बेजारांत रागांत द्वेशांत हगेपणांत ह्या तांच्याच वायट सवयांच्या काळोखांत जिवन आसता तांकां जेजू लागीं येवंक मन आसना पूण कोण ना जाल्यार कोण तांकां वण हाडटा कितेंय जावं तांकां वण हाडलें बऱ्याक जालें म्हणटा कितलो जाणांनी हांगासर साक्ष दिल्या म्हाका येवंक मन नासलें दैवीक लोरयत मंदिराक हांगासर आयिल्ल्या उपरांत म्हजें जिवीतच बदललें एकलें तरणाटें चली म्हणटा ताका मागणें मीस रचा कांयच बरें लागनासलें शी वॉज अ टिनेजर शी डिडंट वॉन्ट टू कम टू द लॉर्ड बट हर पेरंट्स फोर्स्ड हर टू कम एंड वन्स शी केम शी हॅड अ सुपर नॅचरल डिवायन एक्सपिरियन्स देवाचो एक विशेश दैवीक अनुभव जालो आनी ते म्हणटा आनी मात हांव म्हज्या जेजूक सोडना जेजू थंय म्हाका जिविताचो नीज संतोश आनंद म्हाका लाभलो म्हज्या जिविताची नीज म्हज्या काळजाचे गुंडायेचे डिझायर म्हज्या काळजाचे अत्रेग हांव जाणा जालें आतां तें कोणेंय सांगाचें म्हणना पळय पुस्तक उक्तेगान वाचता कोणेंय सांगाचें म्हणना दिंबयेर पडोन मागता कोणेंय सांगाचें म्हणना तेन्ना रेतेर करूंक येता तेचें जिवीत बदलना ह्या कुर्डाक कोणेंय हाडलें पूण जेजून तक्षण ताका त्या हळ्ळेंतलो भायर व्हेलो सी ही टूक हिम आउट ऑफ द विलेज वाय दॅट विलेज मिन्स एका तरेचे एटिट्यूड्स वी हॅव आवर ओन सम कायंड ऑफ एटिट्यूड्स आमचेच मनोभाव आमचेच चिंतनां आमचेच एका तराचे कितें म्हणटात जजमेंट्स आसतात आमच्या जिवितांत हांतले आमकां भायर वरची गरज आसा जेजू भायर व्हरता मात न्ही थंयसर तिंबी उडोवन माती कालोवन ताच्या दोळ्यांक दवरता म्हणजे ताच्या दोळ्यांत थंयसर दोळ्यांचे ते आय बॉल्स सयत नातले देर वर नॉट इवन आय बॉल्स जेजू नोवेस आय बॉल्स म्हळ्यार जेजू अस्वाभाविक अलौकिक सुपर नॅचरल पॉवर ही हॅज विथ दॅट ही मेक्स ब्रँड न्यू टू आयज नवेच दोळे करता थंयसर मातयेन ताच्या दोळ्यांक दवरता आनी ताका दिसोंक लागलें सुरवेर सारकें दिसनात न्ही ताका मनीस रुखां बरी दिसतालें ताका रूख चलता तशें बगलें गे आमी जेजू लागीं येता आसतना म्हाका जेन्ना सवकास आमकां दिश्ट मेळटा सवकास रातीच्या जागरणाक दैवीक लोरयत मंदिराच्या 26 वर्सांच्या माकड्याक 650-700 लोक ऑन लायव्ह ते पळोवन आसले आनी सकाळीं जायचे जाल्यार 10,000चे चड लोक पळयला आनी आज फाल्यां भितर एक 20-30 हजार लोक पळयतलो म्हाका जेन्ना ह्या रेतीरेंत ह्या 26 वर्सांच्या माकड्यांत रातीच्या जागरणांत आमी वांटो घेता आसतना आमकां सवकास दिश्ट मेळटा आध्यात्मीक दिश्ट मेळटा आमी कोण म्हूण आमी जाणा जाता आमी देवाचीं भुरगीं देवाचो भुरगो देवान आमकां मागलां याजक जावन प्रवादी जावन राय जावन काळोखांत आमी उजवाडाक येयचे उजवाडाचे महिमेचें जिवीत आमी जियेचे आमच्या जिवितांत वर्ती यशस्वी आमी जोडिचे पपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया म्हाका जेनो त्या कुर्ड्याक दिश्ट येवन अस्वाभावीक अलौकीक सुपर नॅचरल अजाप केल्लो समी जेजू म्हज्या तुज्या जिवितांत तें अजाप करूंक आशेता त्या जेजूक म्हज्या तुज्या जिवितांत आमी स्वागत करया जेजू हे म्हज्या जिवितांत म्हाकाय दिसती जेजू म्हाकाय दिसती जेजू म्हज्या जिवितांत संपूर्ण तरान वय बरी दिश्ट म्हाका ना कुडीची दिश्ट म्हाका आसा पूण आत्म्याची दिश्ट हांवें होगडायल्या हांव निराश जालें हांव देदेस्पर जालो I have become very anxious, I am very worried, I am tensed, I have got into bad habits. वायट सवयांक वळख जाला समिया म्हाका बरें कर समियाचें बरेंपण आमी नियाळ करया आनी आमकां बरो कर म्हूण समिया लागीं आमी परत दोन मागया तुमच्या कांताराच्या बुकांत I-35 पेज नंबर 128 128 पेज नंबर 128 128 तुझी बरेपण कशी नियाळतेल्या तुझो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार धन्या कशे बावुरतेल्या तुझी बरेपण कशी नियाळतेल्या तू
तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या तुजी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार धन्या कशे बावुरतेल्या सर्गानी संसार ही तुझी नवला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतिया दाशुर हाताने तुवें आमकां दिल्या ससनाच्या ससना गायता तुझी महिमा तुझी बरेपणा कशी नियाळतेल्या कशी नियाळतेल्या तुजो अगणित मोग तुझो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या कसो म्हूण मेस्तेल्या तुजी पदवी महिमा तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या कशी पळयतेल्या तुजे उपकार धन्या तुझे उपकार धन्या कशे बावडतेल्या कशे बावुरतेल्या भोवमोगाच्या न्हू विविध त्या सण ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी दवरया जो कोण आज जन्म दिवस आचेसून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा रोशन ग्लोबो एंजेलो सेलिब्रेट्स हीज 50th बर्थडे 50वा जन्म दिवस आचरशिता 70th बर्थडे आचरशिता मेरी फेर्नांडीस मारोल मुंबय देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर मागता तशेंच काजार असो वार्षिक दिवस आचरशिता तर विविध तरांचो संभ्रम करतल्यांचेरय आमी देवाची आशिर्वादां मागता देवा गर्ग आनी होक लाभ दिता जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी देवान तांणी मागलेलें दिल्ल्या पासत जॉयलन डिसोजा आमेंबर्ड सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देवा गर्ग आनी होक लाभ दितात कुडीची दूख गूण जाल्ल्या पासून हिपेटायटीस बी गूण जाल्ल्या पासून HIV एड्स पिडा आसा पूण देवान हांगासर तरी घायल्या उपरांत चड आनी चड बरी भलायकी दिल्या आनी त्या पिडे वरवीं कांयच बाधक जायनासतना काम करूंक आनी आपलें जिवीत जिवंक फाव केल्ल्या पासत परगांव वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत विजा मेळ्ळेल्या पासत पासपोर्टाचें काम वेळार जाल्लेल्या पासत पासपोर्ट मेळोवंक अडखळ आसली ते पयस केल्ल्या पासत शिकपांत जाणवाय बुदवंतकाय आनी शिकोवंक बरें मन दिल्ल्या पासत आनी परिक्षेंत चिंतल्याचे चड मार्क्स काडून पास जावंक साध्य जाल्ल्या पासत वय बऱ्यांतल्या बरें इंजिनियरींग कॉलेजींत सीट मेळ्ळेल्या पासत तशेंच MBBS करूंक आपल्या दुयेक वय फ्री सीट गव्हर्मेंट सीट मेळ्ळेल्या पासत पयशांची विलावरी जाल्ल्या पासत रीण मेळ्ळेल्या पासत ऑस्ट्रेलिया वचोंक थंयसर रिणाची गरज आसली त्या पयशांची विलावरी वेळार जावन ऑस्ट्रेलिया पावोन थंयसर घोवाक वयलेक वय तशेंच भुरग्यांक विजा मेळ्ळ्या आनी थंयसर बरें काम मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होक लाभ दितात दूख पयस जाल्ल्या पासत वय रातीच्या जागरणाच्या मागण्या वेळार अजापानी म्हणल्यार पांयां तसली दूख सगळी न पयस जाल्या आनी संपूर्ण बरी भलायकी लाभल्या त्या रातीच्या जागरणा वेळार विशेश दैवीक अनुभव जाला थोड्यांनी म्हणजे त्या रातीच्या जागरणाच्या वेळार देवान तांकां विविध तरांचे बऱ्यांत बरे संदेश दिला सर्गीच अनुभव तांकां जाला देखून आमी तांचे सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिया अर्घ आनी होक लाभ तुका समिया जेजू आता आमी विविध तेसां बसत मागया आपल्या एक विशेष तेसां वसत मागोंक उलो दिला फ्लेविटा डिसोजा आमेंबर्ड आनी तशेंच बरी भलायकी लाभच्या पासत मर्लिन जेराल्ड नॉयला चेंबूर गर्भिस्तीन एका स्त्रियेन रेशमा म्हणल्यान आमकां उलो दिला गर्भांतल्या बाळशें सुरक्षीत आसच्या पासत बऱ्या भलायकेंत आसच्या पासत आनी तशेंच बाळंतेर बऱ्या तरान सुरक्षीत जावच्या पासत ल्हानशें भुरगें हुशार नात आनी बऱ्या तरान वय बरी भलायकी जोडच्या पासत 4-4.5 वर्सांचो एकलो भुरगो ल्हान भुरगें ताका उलयता आसतना गागेता स्टॅम मार सुरू जाला त्या भुरग्यान संपूर्ण बरी भलायकी जोडच्या खातीर
उसमोडीच्या पिढीच्या भुरग्यान बरें जावच्या खातीर तरणाट वायट सवयाक वळख जाला ताणें वायट सवय सोडच्या पासत तरणाटे एकली चली वय PUC आसा तें आवय बापायक विरोध जाला आवय बापायक विरोध वचून घरा वेळार फाटी येना आनी सांगलें आयकना ताणें बरें जावच्या खातीर आनी तशेंच विविध त्यासांवां हांगासर विनवणेच्या भक्तान केल्यांत सबारतना कोर्टाची केस आसा तांतले तांकां जीक लाभच्या खातीर एक तरणाटो भुरगो 20 वर्सांचो जैलांत आसा 2 वर्सां तांव तेजी आवय जेसी त्या भुरग्यान बेगीन फाटीं ये जाय म्हणून रडोन मागून आसा आमी त्या आवय पासत त्या भुरग्या पासत ती मागया सांगात मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आमी मागया पुलकतल्या आत्म्या पासत मरण पावल्या पासत देवादीन दिल्ल्या सर आत्म्या पासत आमी मागया देवादीन विक्टर डिसोजा मनोहर कॉर्नेलियो अबुधाबी जेरोम मोंतेरो बर्थ एनिवर्सरी दुबई कुटुंबांत सरलेल्या समेस मालकाडांचो उडास करता आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा डिसोजा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालकाडांचो उडास करता असुंता डिकोना कुलशेकर देवादीन जेरोम फोर्टाडो डेथ एनिवर्सरी मुलगी 23rd डेथ एनिवर्सरी एंजेलिन लीना सिक्वेरा कापितानियो एंजेलोरो विन्सेंट पिंटो बजपे उर्बान मार्सेल आनी रोमन डिसोजा अंधेरी ईस्ट अलेक्झांडर पिंटो एयाडी ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन मरण पावल्या चल्ल्या समेस भारताचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन आमी दिबेर पडया पपय सक्रामेंताचे आशिर्वाद जोडया ताच्या आशिर्वादा खातीर मागता आसतना दैवी कलोरेत्री मंदिराच्या वार्षिकोत्सवाची मागणी बऱ्या तरान जावच्या खातीर ब्रदर प्रकाश डिसोजान वय परवां प्रेस्तारा ह्या ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर येवन हांगासर वय वर्तताना देवाचें उतर प्रकट करचे खातीर ताचे उपरांत ब्रदर TK जॉर्ज आनी फादर पियूस डिसोजा मनसिग्नोर फादर मॅक्सिम नोराना ह्या त्या गायनी ह्या सौगायींद्वारे देवाचे विशेष तरान उतर हांगासर प्रकट जावन वार्षिकोत्सव व्हडा दाबाजाचो महिमेचो आशिर्वादाचो जावचे खातीर आमी मागया प्रवेश गीत देवगाना मुखांतले गीत नंबर ये 523 पेज नंबर 23 दळबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजांत दिन वाजता सेवेच्या स्पिरिता सोम्या काळजामची पेट मोवाळ तुझ्या मोगा सोम्या जिनी आमची नेट दळबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा काळजांत दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. भोवमोगाच्या न्हू आमकां देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवंक आज एक वर्तो अवकाश 26 वरांचे मागणे आमी दवरले. गेल्या त्या शनिवारा सकाळी 6 वरां तावन आयतारा सकाळी 6 वरां पर्यंत आनी हें कार्य देवान आपल्या आशिर्वादांनी भरलें. व्हडा संख्यान हांगासर लोक दैवी कुलरेत्री मंदिराक आयलो. मात न्ही ऑनलायनाचेर आंतरजाळाचेर 10,000ची चड लोकांनी येदोळच ह्या 26 वरांच्या मागण्यांत वांटो घेतला. आनीकी सबार हजारांनी लोक आनी मुखल्या दिसांनी ह्या 26 वरांच्या मागण्यांत भागीदार जावन देवाची विस्तार कृपा जोड घेतली. हांगासर देवाच्या उतरांचो पावस जालो, शिवर आयलो आनी हाचे द्वारे जायतीं अजापां विज्ञतां अद्भुतां सयत हांगासर जाली.
कित्याक देव म्हजो तुजो मोग करता. आयच्या किर्तनांत आमी थंयसर आयकतल्या उतरां. किर्तन 87 वोळ सगळीं संतोशान हांसून नाचोन म्हणटली सर्वेस्पर थंय म्हजें बिडार. सर्वेस्परा थंय आमचें बिडार जायचें आनी सर्वेस्परान आमच्या काळजान बिडार करीचें. होच संदेश पयल्या वचपान जकारिया प्रवादीद्वारे आमकां मेळटा. मात न्ही सोमी जेजूय आपल्या शिसांक जुवांक जाकोबाक आनी हेरांक सवकास तांकां बदलिता. देव म्हाका तुका ताच्या उतरां थंय बदलूंक आशेता. आमी बदलूंक तयार आसा गी. तर दोळे धांपून आमच्या अंतस्करणाचेर दीस घालया. आर वी रेडी टू बी ट्रान्सफॉर्म्ड? आर वी रेडी टू बी ट्रान्सफिगर्ड? Are we ready to be changed? The Lord wants to bring about a great change in our lives. For the times we have rejected this transformation that Lord wants to bring about in our lives, let us ask pardon and mercy. आमच्या जिवितांत म्हाका जेन्ना देव रूपांतर हाडूंक आशेत आसतना आमी देवाकच तिरस्कार केल्ल्या पासून इन्कार केल्ल्या पासून देवा कडचें भक्षणे मागया. समया जेजू तूं आमच्या जिवितांत परतून तुज्या उतरां मुखांतर येवन आमकां बदलूंक आशेताय. चड आनी चड तुज्या सारक्याचे तुज्या सुरपायाचे करूंक आशेताय. पण आमी ह्या संवसारांत आमकां जाय जाल्ल्या बरी गर्वान आनी हंकारांनी हठान जियेल्ल्या पासून भक्षणे मागता हांव. सोमया काकूत कर. समया जेजू आमकां आमच्या पातकांतल्या सोडोवच्या खातीर तुज्या रक्ताचें मोल तुवें दिलां. त्या कुर्सार वर्ते वळवळे तुवें सोंसले. आमच्या पातकाची शिक्षा तुवें तुजेर घेतली. तुज्या कुर्साच्या मरणांतय आमकां सोडयलां. पण आमी तुज्या कुर्सा म्हणी उबे रावंक इन्कार केला. आमकां बक्षी क्रिस्ता काकूत कर. समया जेजू तूं सरकार सोडून बापाच्या उजव्या कुशी बसलाय आनी आमचे पासून निरंतर विनंती करताय. तुवें आमकां पवित्र आत्मा धाडलाय. त्या पवित्र आत्म्यातय एकवटोन त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पातकांतावन पयस रावंक तूं आमकां कुरपा दिताय. तरी ही कुरपा आमी इन्कार केल्या, तिरस्कार केला. आमी बक्षणे मागता हांव. सोमया काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या भोवमगाळ बापा, तुजी अगणित पदवी भोव कर. पातकांची दया करून आनी तांकां बक्षणे दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यां सदांच कणवळेन वागय. आमी पातक रडोवन तुजे थी पाटी परतोवन आनी तुज्या उतरांतय चड आनी चड तुज्या सुरपायेचे जावन बदलूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जकारिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पर्जा आनी जायत्या शहरांची निवास्यां आनीकी येतेलीं. एका शहरांतलीं निवास्यां दुसऱ्या शहराक वेतेलीं आनी म्हणटेलीं, येया सर्वेस्पराची कृपा मागोवंक वचया आनी दळबारांच्या सर्वेस्पराक सोदुया. हांवूय येतां. वय जायत्यो पर्जा आनी बळिश्ट राष्ट्रां दळबारांच्या सर्वेस्पराक सोदूंक आनी सर्वेस्पराची कृपा मागूंक जेरुजलेमाक येतेलीं. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, त्या दिसांनी सर भासो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका जुदाचे मुस्ताकेक धरून म्हणटले, आमकां तुमचे बराबर येवंक दिया, कित्याक तुमचे सवे देव आसा म्हणून आमी आयकलां. देवाचें उतर. देवाचे वळखकार. श्लोक. देव आमचे सवे आसा. देव आमचे सवय आसा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परान उबारला शियोन शहर. जाकोबाच्या सर निवासा प्रास ह्या शहराचे दरवाटे जाल्यात ताका प्रिती मोगाचे. तुजे ओडविके विशीं जायतें सांगलां हे देवाच्या शहारा. श्लोक. देव आमचे सवय आसा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून बुसतेल्या सवे आसात म्हणून हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथियोपिया
थंयच जल्मल्ली म्हणून हांव वळखतां. तरी पूण सक्कडी शिवनाक आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्पर ताका सोबीत साबीत सांबाळटलो. श्लोक देव आमचे सवे आसा. सर्वेस्पर पर्जांची पट्टी करतना आमकी आनी आमकी पर्जा ह्या शारांत जल्मली अशें म्हणून बरयतलो आनी ह्यो पर्जा नासोवन उडोवन तुज्या गोपांत आमचे बिडार अशें म्हणून गायतल्यो. श्लोक देव आमचे सवे आसा. उद्गार Alleluia, 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 alleluia. मनशा पोतू एरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लुका प्रमाणे समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटस जेरुसलेमाक वेचन्स म्हणून जेजून दृढ मौन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. ते भायर सरन वचोन जेजून येवचे आदीं सगळी तयाराई करूंक म्हण सामारियाचे एक हळडेंत रिकले. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरन वेतालो देखून थंयच्या लोकान ताका स्वागत केलो ना. हें पळोवन ताचे शिस जाकोब आनी जुवांव जेजू लागीं म्हणाले, समिया मळबार थावन उजो देवून तांकां भस्म करूं म्हण आमी फरमायल्यार जायतवे. तेदवान जेजून तांचे खुशीन घुंवन तांकां भेश्टायलें. उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरे एक हळडेक गेले. समिया जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. देव आमचे सवे आसा. गॉड इज विथ अस. वाय गॉड इज विथ अस? देव आमच्या संगता कित्याक आसा? देव आमच्या संगता आसता आमचे काळीज ताचे बिडार करून घेवच्या खातीर. न्ही जावन हो एक संकेत, हो एक गुर्तू. आमी देवा थंय बिडार करून घेवच्या खातीर तो आमचे थंय बिडार करून घेता. आमचे थंय एक जावन आमकां ताच्या बोपयत काळजान बिडार. अशें करता आसतना देव विविध तरान म्हजे थंय तुजे थंय वावरता. तो म्हाका तुका नांवान आपयता ताचो पाटलाव करूं. जाकोब आनी जुवांव समिया जेजूचो पाटलाव करून गेले कित्याक जेजून ताका आपयलें. तांचे वांजेल आनी तांची पत्रां वाचता आसतना आमकां बघता हो जुवांव कितलो मोगाळी गे म्हणून, जाकोब कितलो मोगाळी भाग्यवंत गे म्हणून. कित्याक जुवांव हर एक फावटी ताच्या पत्रांनी वांजेलांत बरयता देव म्हळ्यार मोग. मोग करण्यातल्याक देवाची वळखच ना. आमी मोग केल्ल्यांत देवाची वळख आमकां मेळटा म्हणून. इतलो मोगाळी तो कसो जालो? समिया जेजून ताका सवकास मोगाळी केलो. आयच्या वांजेलांत तरी आमी पळयता जुवांव आनी जाकोब कितले एक रागिश्ट क्रोधान भरलेले व्यक्ती की म्हणून. समी जेजू जेरुसलेमाक वता आसतना वाटेर सामारियाच्या हळडेक वता. जेरुसलेमाक वयचें म्हळ्यार ह्या सामारीच्या लोकांक जायना. कित्याक तांकां सिलोएंत ह्या सामारियांतच पवित्र जागो आसलो. त्या जाग्याक मात ते वयतले. जुदेव मात्र थंयसर जेरुसलेमाक वयतले. देखून जुदेव सामारियाच्या लोकांक एका तराचे दुस्मान म्हणल्या बरी. तेय एका तराचे जुदेव, पूण जुदेव आनी सामारिया घरां पयस दवरले जावन आसा. आतां ते रागान समिया जेजूक आपल्या हळडेंत स्वागत करनातल्या वेळार जाकोब आनी जुवांव खुबळले, रागान भरले, क्रोधान भरले. मगाच्यान आमी थोडे खुबळता, रागार भरता, क्रोधान भरता, झगडता, पुरपुरता, फाटीं उलयता, अविधेय जाता, थोडे फावटी शिरापे घालता. आनी तशेंच केलें जाकोबान आनी जुवांव. समिया आमी फरमावया सरकारतान उजो येवं दी. ही सामारीची सगळी हळडी ताचो गांव सगळो हुलपावन घालया. पूण जेजून तांकां बेश्टायले. म्हणजे जेजू तांकां सवका समजयता देवाच्या राज्यांत आमी रागार जाल्यार जायना, आमी क्रोधान भरल्या जायना. आनी आमी वेव्हार करतना
घोवा लागीं या बायले लागीं भुरग्यां लागीं भाव भयणी लागीं कोणाय लागीं वेवहार करतना वेन वी डील विथ पीपल वी हॅव टू डील विथ द हार्ट नॉट जस्ट विथ युअर माइंड. आमी मोगान तांचे लागीं वेवहार करूंक शिका जाय. सवकास सवकास तांकां बदलूंक शिका जाय. आनी समी जेजू सवकास सवकास आपल्या शिसांक आपोस्तलांक बदलून देवाची सुरपाय देवाची सारकें तांचे थंय आसलें तो परगटणे उजवाडाक हाडटा. आमी तशेंच आमच्या कुटुंबांत जियेत आसतना सवकास सवकास आमच्या कुटुंबाच्या सण्यांक देवाची वळख मेळाशें तांच्या काळजांत आसची देवाची सुरपाय देवाचें सारकें उजवाडा हाडीचें आमी प्रयत्न करूंक आसा. अशें करीत जाल्यार पयलें आमी देवाच्या उतरांत थंय बदलूंक आसा रुपांतर जावंक आसा. देखूनच देवाच्याच मांडवळे प्रमाणे येवजणे प्रमाणे दैवीक रितीर मंदिरांत 20वा वार्षिकोत्सव दवरला आनी ह्या वार्षिकोत्सव विशेश जावन आसा देवाच्या उतरांचो शिवोर. 26 वरांच्या मागण्या वेळार येदोळूच देवाच्या उतरांचो शिवोर आमचेर देवला. आनी की 3 दीस ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रासो ब्रदर टी.के. जॉर्ज बेंगलोरचो आनी फादर पियुस डिसोजा शिवमोगाचो मोन्सिग्नोर मॅक्सिम नोरोना मँगलोरचो विविध गांवचे विविध तरान पवित्र आत्म्याचे अभिषिक्त आसले व्यक्ती येवन हांगासर पवित्र आत्म्याक थंय देवाच्या उतरांचो शिवोर आमचेर वतले. आनी त्या वेळार विविध तरान देवाच्या उतरांची पदवी सखत देवाच्या उतरांत थंय आसची जाणवाय बुदवंतकाय आनी सासणीक जिवीत आनी सुटका सोडवण हें सवकास सवकास जोड घेवन आमी चड आनी चड देवाच्या सारक्याचे देवाच्या सुरपायाचे जावया आनी आमी देवाचें बिडार जावया. देवाकच आमचें बिडार कर घेवया आनी देवाक महिमा दिवचें असलें जिवीत जियोंक विशेष कृपा आमी जोड घेवया. गीत नंबर D140 पेज नंबर 40. कान गे सोम्या कानिको मोगाळ तुज्या भुरग्याच्यो दिनवासी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो पुंडो गोवाचो भेटयता बापा वायंदाकाचो अर्पिता तुका गुर्तो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ताक रगती तूं आमकां कानगे सोम्या कानिको मोगा तुज्या भुरग्याच्यो देवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पण आसावें. आमच्या सर मागण्या आनी त्या समासावें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयसुवेच्या आदोबास सर्वीस पवर मानून घेव. मोगाचें न्हू ह्या उंड्या सवें तुमचें जिवीत देवाक भेटोवन दिया. ह्या कालसीन सर तुमच्यो गरजो आनी त्या समा देखून म्हज्या उपरांत सांगा सर्गींच्या बापा ह्या उंड्या सवें हांव म्हाकाच तुका भेटोवन दितां. म्हाका चड आनी चड जेजू सारकें कर. ह्या कालसींत सर म्हजी दुखां म्हजी खंत बेजाराय म्हज्या काळजाचे धडधडे म्हजी भिरांत म्हजी तेसांवां तुका भेटोवन दिता. म्हज्या जिवितांत जें कितें गरजेचें सगळें म्हाका तूं दी आनी म्हाका तूं सासणाच्या जिविताक तयार कर. हें हांव मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. आमची काळजां आमी उंच बारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळी आमी तुका दिन वाचूंक फावो कित्याक हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या भावार्थां ताचें पुनर्जिवनपण परगटता. धीर भरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी
संसार भरला तुझ्या वैभवान ओसगी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय ओसगी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गेंच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची म्हज्या सम्या म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या सम्या म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वर आखे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोबठास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा पीटर पॉल आमच्या गवळी बाबा आणि सगळ्या याचकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाढय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा बहिणीची काकुळत कर तांकां आणि तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुझ्या परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव अवकार मरिये देवाची माये संगती भाग्यवंत धर्मधूत आणि सर्व काळी तुका मानुल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवन दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक कोण सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या जिवितांत शांती समाधान रास करचे खातीर जेजू लागीं आमी जेजू द्वारी सर्गीच्या बापा लागीं आमी परतून मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले आमकां सदांच निवार आमच्या जिवितांत सवस्काय आनी दादोसकाय फावो कर सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवो शानत रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या आसा सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमच्या जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी समारा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फावो कर
जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समियांचे क्रिस्तचो संतोष आनी शांती समाधान सदांकाल तुमचे सगळे आसो माया म्हाका सगळ्योच शांती समाधान वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या ताच्या रगत ताणें वारयला आमच्या सोडवणे पासून ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. म्हाका फावना पुजुकांस म्हाका ब्लॅक क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर 11 552 पेज नंबर 52. जीवित कुवरा कुर्पे सागोरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गी राया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या. प्रार्थोया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटां हो क्रिस्त प्रसाद भोग गुणादीक वखद जावं दी. जशें ह्या रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सरकार ताच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळ्ळो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवमुखाच्यान उडास दवरा. तुमच्या घरच्या सदांच्या वैयक्तीक मागण्यांत आमच्या महोत्सवा पासत विशेष रितीन मागा. ब्रेस्तरा दीस ब्रदर प्रकाश डिसूस हांगासर येतलो. हजारां वयर लोक हांगासर येतलो. व्हडा संख्यान लोकांनी येवन बरेपण जोडच्या खातीर तुमी मागा. ब्रदर टी.के. जॉर्जी हांगासर येतलो आनी तेय रितीर बऱ्या तरान फळां दीस जावच्याक तशेंच फादर पियूस डिसोजा शिवमोग्गा हांगासर येतलो. मॉन्सिग्नोर मॅक्सिम नोराना मंगलो जेसीस हांगासर येतलो. ह्या 3 दिसांची विशेष रितीर ब्रेस्तरा शुक्रारा शनिवारा फळां दीक यशस्वी महिमेची देवाच्या कृपेच्या शिवराची जावं दी म्हणून मोगाच्यान आमी सांगाता मेळोन मागया. तुमकां सगळ्यांक मोग आसो मान आसो आनी घन आसो हांव स्वागती म्हणटा. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर F4 564 पेज नंबर 64. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सौम्या अर्गा दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत परत्या भुका तासो भावुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतांनी ती जियो कादार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सौम्या अर्गा दिया. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत व्हरत्या भुका तासो भावुड्या. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगेवन क्रुसाचे करुवेन निरमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.